मणिपूर चलिल्ले गैर बेगीनच बंद जावचे तशेंच थंयच्या दोनूय गटां मदीं समजूत येवची आनी केंद्र सरकारान हातूंत हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणांत हाडची अशी आस्त विरोधकांनी आझाद मैदानांत जाल्ल्या शांतीकायेच्या प्रार्थना उपरांत उक्तायली। तशेंच मोदी सरकार हो विशय सुटावो करपाक सामकोच अपयेसी थारला आनी स्वताच्या फायद्या खातीर भाजप असल्या गजाली भितर उजो घालता असो सणसणीत आरोपूय विरोधकांनी केलो। आयकात आप, काँग्रेस आनी हेर फुडाऱ्यांनी उक्तायिल्लीं मतां। The message is very clear. It is one word, and there is no unlimited time for all of us. Our time on this earth is very limited, so we need to live with peace and harmony. There should not be any kind of injustice to anyone who is here on this planet. And I think these peaceful things has to continue, and we have to live in harmony. That is the clear message. आज मकसदा गोंयांत आमी शांतीकायेन आहाय आनी हीच शांती आख्खे देशभर उरची म्हूण हीच मागणी सगळ्यांची आनी मकसदा हीच मागणी घेवन आज सगळे लोक हांगा आयले आनी हे लोक एकठांय वी शॅल ऑलवेज प्रे फॉर द पीपल हू हॅव बीन हर्ट आनी हू हॅव बीन whose families have caused death in Manipur. So we would always pray that we are safe here in Goa, as well as pray for everybody in this world. तुमची आप पार्टी सेंट्रल लेवलार कितें इनिशिएटीव घेता वायलन्स हे करपाक एवॉर्ड करपाक हे करपाक? I think initiatives भरपूर आहाय. The whole thing is communal disharmony should not be there. Initiatives on the political level जातलेच आनी आसतलेच. There is always some initiatives taken to ensure that the entire fabric of India should not get spoiled. But here I think today we have to respect that we are all humans and एक human moon I think we have our role over here. And we have to respect each other. We should not try to criticize whoever does. The message is very clear. We have to live in peace and harmony, and it is our duty to spread peace. पॉलिटिक म्हणजे ते कितें जालां कांय ते कितें आपल्याला थिंगा एक प्लेयर ऑफ जाले खूब आमचे ट्रायबलांत कितें जालें तें म्हाका कांय समजुंक मेळना कित्याक थिंगा तो प्लेयर आहा म्हगेलो गोगो म्हणून बरो प्लेयर तो आपले हामी न्ही ते घर बसले फोडून थिंगा तो आतां येतलो गोंया तो सांगतलो मागीर आनी ती प्रेस तो जाल्यार म्हाका कळलें त्या ट्रायबलां मदीं तेंचे मदीं कितें एम एल ना कितें दोन कास्तां एम एल ए रिजर्वेशन आनी मागीर कास्ताक रिजर्वेशन मेळना तेंचे मदीं पिल्ले जालें मागीर ते कितें जालें मातशें सेंट्रल गव्हर्मेंट खंय तरी फाटीं पडटा हो इशू बंद करपाक ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान लेगो काम करपाक जाय आसलें म्हाका हिसपान चेडो मारलो तेजेर प्रायम मिनिस्टरान अमित शाह उबो जालें तितून वेळ म्हाका फिलींग जालें म्हाका तुम्ही पळयला आमी फक्त मागणी केला पीस आनी शांती जावपाक म्हूण थिंगा आनी ते वायलन्स बंद जावपाक म्हूण आनी आमकां पासून दुखता की आमचे देशान अशें करून उजो पेटला आनी कांय करनात म्हूण सरकार देखून हांव आयलां कित्याक म्हाका फेथ आनी कन्विक्शन आसा सरकार उठलें जाल्यार आनी बरें करून केलें जाल्यार सगळे जाग्यार घालूं जाता आनी देखून आतां अपील केला प्रायम मिनिस्टरान एक्शन घेवपाचें आनी ते पीस एंड जस्टीस म्हणून हाडपाचें लोकांक आनी बरें करून चलोवपाचें देश कित्याक देश एकवट दवरपाचो देशाचो लोकांचो एकवट दवरपाचो आनी देश पडूं जायना एक सायड दुसरी सायड आमचे आसतात पूण आमचे केन्ना भायर काडून ते सद्दां आमचे एक मनान धरूं जाय रिलीजन घरा भायर आमी इंडियन नॅशनल मिटींगेर हांव सारको पयलीं येवपा आसलो कित्याक एंटनीन आमकां आपयल्लें एंटनी सांगलें हांव पयलीं येवपा आसलो प्रॉब्लेम काय लागून म्हगेलो भावाक मातसो चेंज जालो ड्युटी जालें म्हणून तेका आतां फ्लायटान वताय बॉम्बे तर आतां हांवें प्रॉमीस केलें म्हणटकीर हांव ती बसता येयली ना प्रेयर मिटींग म्हणटा ती कितें आहा त्या चेडवाक जेन्ना मारां तें आज तुगे जावं मुगे जावं कोणाल्या भुरगें तें दीस इज वेरी बॅड सो आमी केन्ना आमच्या लायफान चोयलें ना आनी जेन्ना ताका मारलो म्हणटकूच कांय जाण म्हणजे प्रायम मिनिस्टर जावं अमित शाह जावं हेमी तेजेर कितें तरी उलोवपाक जाय आशिल्लें आज पासून कोणें सोद केलो ना आनी सोद केलो ना म्हणटकूच कॅन्टेनीन बरी मुखार सरोन हाजी प्रेयर मिटींग येयल्या मागपाक जाय चेडवाक घेवन आपल्या बरें घेवपाक आनी असो केन्ना जायना जावपा आनी गोंयांत जावपाक जायना पॉलिटिक्स जाता दिसता तुमकां हां पॉलिटिक्स जाता